आमचे भलायकी मंत्री बाब विश्वजीत राणे स्टेटमेंट केलो स्टॉर्म इज ओव्हर म्हणून. तशेंच सांगूनय गेलो की गोंयांत प्रत्येक दिसा 1000 पॉझिटिव्ह केसीस येता म्हणून. हाजे वयल्यान कितलो तो घुसपला हाची आमकां सगळ्यांक जाणीव जाता. हेवटेन स्टॉर्म इज ओव्हर म्हणटा, हेवटेन म्हणटा तो 1000 केसीस. हाजे तालमेल ताणें आमकां सांगून दिवचें. तेन्ना आज आम आदमी पार्टी ताजे कडेन मागता बाब विश्वजीत राणे तुवें 3 T's म्हणटा ते फॉलो करच्यो. एक म्हणटा ते ट्रूथ, एक म्हणटा ते दुसरें ट्रान्सपरन्सी आनी थर्ड टेस्टिंग. ट्रूथ इतल्याकूच म्हणटा की तुवें सारक्या लोकांक गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिवचें बाबा गोंयच्या लोकांक खाटी तुवें कितले अवेलेबल केल्या, तुजे टेस्टिंग सेंटर कितले आसा. फटींग मेळा करून कांयच जावपाचें ना. पयलीं आमी आयकत आयले गोंयांत भिवपाची गरज ना. आतां आयकूं येता स्टॉर्म इज ओव्हर म्हणून, अँब्युलन्सी वाडयतलो म्हणून. ताजो कितें जालो फुडें? तुवें स्टेटमेंट केलो अँब्युलन्सी वाडयतलो म्हणून, ते अँब्युलन्सी कित्याक वाडल्यो, कितल्यो वाडल्यो? तूं बेफिकीरपणे स्टेटमेंट करता की लोक हांगा मरतात की ते लेट येतात म्हणून. ताका जबाबदार तूं पेशंटाक धरता. हाची जबाबदारी तुवें घेवपाक जाय. तुवें अँब्युलन्स कितल्यो प्रोवायड केल्यो? 2 म्हयने जाले अँब्युलन्सी कितल्यो वाडल्यो, लोकांक सुविधा कितल्यो जाल्यो. तेन्ना परत ट्रान्सपरंटली सगळ्या लोकांक डिस्क्लोज कर. आतां हांव टेस्टिंगचेर येता. प्रत्येक हेल्थ बुलेटिन आसता ताजेर 1,500 2,000 टेस्टिंग आसता. तुवेंच सांगलें आमकां 1000 केसीस वाडटल्यो. तेन्ना टेस्टिंग कित्याक वाडूना? आमी मागता 5,000 तरी टेस्टिंग डेली बेसीस जावपाक जाय. तशेंच आयतारचे टेस्टिंग फेसिलिटीज बंद आसता. कोरोनाक सुटी बी लागता. आयतारचो कोरोना बसता घरातल्या, तेन्ना आयतारचे टेस्टिंग फेसिलिटी बंद कित्याक आसता हें तुवें आमकां सांगून दिवचें. तेन्ना तुजे लागीं मागता आयतारच्यो टेस्टिंग फेसिलिटी चालू दवरच्यो. आमी सजेशन म्हणल्यार आमचो कन्व्हिनर एलबीस मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळा. आमी दीत आसा रायट फ्रॉम डे ऑफ लॉकडावन आमी कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन दीत आसा. आमी अशें सांगत आसा हे कोरोना जे लढाई आसा ते एकटो कोण सुरू शकना. सगळ्यांचे तुम्ही बरोबर घ्या. दिल्ली सरकारान मान्य केलें सगळे जाण जेन्ना बरोबर येतात तेन्नाच हो कोरोना कडेन लढत दिवंक शकता. गोंयांत तांकां एरोगन्सचो प्रॉब्लेम जाला, इगोचो प्रॉब्लेम जाला. आमी सांगत आसा ऑपोजिशनाक घ्या, सिव्हिल सोसायटीक घ्या, बरोबर वांगडा आमी काम करुया, जाल्यार ही मात जातली. म्हणून आमी मोहीम सुरू केली गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना म्हणून. आमी आप अगेन्स्ट कोरोना म्हणून ना, गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना. बरोबर जेन्ना सगळे मेळटले तेन्नाच आमी कोरोनाचेर मात करूं शकतले. हे सरकाराक अजून पर्यंत जाणीव जावना, हाचें दुख जाता आमकां. तेन्ना तांकां विनंती करता, मागणी करता, सगळ्यांक बरोबर करा तुमी लढो कोविडा कडेन. तुमचो इगो, एरोगन्स, पॉलिटिक्स सगळें मागीर दवरा. इलेक्शन येतले वतले. लोकांचो भलायकी फर्स्ट प्रायोरिटी आसपाक जाय. हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. पॉलिटिक्स मागीर करूया कितें.